देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत 8वे वळींत ही उतरां आमकां मेवता. देवाच्या उंतराचेर नियाळ कोत्तल्या भावा भयणीनो, हो शोधपती जुदेव न्हय आसलो आनी जुदेवांनी हेरांच्या घरांत भितर सरूं नजो म्हूण तांचो कायदो आसलो. जुदेव लोक चिंतालेत की जुदेवांक सोडून हेर लोक नितळ न्हय म्हूण. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 18व्या आवेस्वरांत 28वे वळींत ही उतरां आमकां मेळटा. आनी जायत घोडये ह्याच खातीर शोधपती जेजूक म्हणटा, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूण तोर मात उलय आनी म्हजो साकूर बरो जातलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरांत 8वे वळींत ही उतरां दर मिसान वांटो घेतना आमी एक मागणें कशें वापरता. ह्या क्रिस्तियानाच्या काळांत आमी ल्हानविकायेन मानून घेवया आनी सर्वेस्परा देवाक आर्गां दिवया, कारण आमकां फावो नाशिल्लो देणें देवान बापान आमकां दिलें. हें देणें म्हटल्यार ताचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त. जुवांच्या 3ऱ्या आवेस्वरांत 16वे वळीन ताचेर बावाड देवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जेजू शोधपतीच्या चाकराक बरो करून आम्हा समेस्तांक शिकयता की आमकां सगल्यांक एकूच सर्गीचो बाप आसा आनी आमी सगलीं देवाची भुरगीं म्हूण. देखून आमी सगलीं भाव भयण. शुभ वर्तमान सोंपतना मातेवाच्या 8व्या आवेस्वरांत 11वे वळीन जेजू शिकयता, उदेंतीक आनी वस्तमतेक थावन जायतीं येतलीं आनी अब्राम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. आयज आमी शोधपती भाशेन जेजूचेर विस्वास दवरून देवाचेर पातयेवंक आनी बाबार्थान सदांच ताचेशी येवंक देवाची कृपा मागुया. कित्याक स्वर्गा संवसाराचो दोनी देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी आजून आमचे सांगाता तो जिवंक आशेता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.